बजेट जे आशिल्लें हे विकसीत गोवा हे विजन मुखार दवरून राज्य बजेट 2026-27 हाच्या खातीर मांडटा. हातूंतल्यान आमी पळयता की मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, better healthcare, social security, upgradation of the education, ease of public transport and effective delivery of the public services हाजेर आमी भर दिला. हे बजेटाची सायज जर तुम्ही पळयशात जाल्यार 30,195 कोटी रुपयाचो विथ रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर 21,970 आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर 8,225 कोटी अशें आसा. कन्झिक्युटिव्ह गेली 5 वर्सां कंटिन्युअसली सरप्लस बजेट मांडटा आसतना हे फावटी 1,666 कोटी रुपया हो सरप्लस दवरून फिस्कल डेफिसीट 3,895 कोटी रुपया विथ बिलो 3% ऑफ GSDP इज वेल विदिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ द RBM. ताच्या खातीर आसा ह्या बजेटांतले मेजर अचिव्हमेंट जर तुमी म्हणशात जाल्यार म्हजें घर आनी सरकार तुमच्या दारी हो पंचायत लेवलाचेर कार्यक्रम घेवन म्हजें घर ही योजना सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावप आणि सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजना लोकां पर्यंत पावप हाच्या खातीर आसा. रेग्युलरायझेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर जे गेली 10 वर्सां जे गॅझेटेड आणि नॉन गॅझेटेड सगळे A-B-C सगळो स्टाफ गेली 10 वर्सांचे कॉन्ट्रॅक्च्युअलच काम करता केन्ना तरी फिक्स जातले तरी तांकां कन्फर्म करप हें सरकारान थारायलां आनी टप्प्याटप्प्यान उरलेले मागीर जातले. आमी इतर जे आसा पळय ते ऑर्फन भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब रिजर्वेशन आसतलें किंवा GHRTCतलो स्टाफ सुद्दां इन फ्युचर आमी आतां तांकां पुलिसेन रिजर्वेशन दिलां फॉर द 20%. तशाच पद्दतीचे बाकीचे पॅनल येतले ताका रिजर्वेशन दिवपाचें थारायलां. कंस्ट्रक्शन ऑफ श्रीराम निवास एट अयोध्या आणि त्याच बरोबर विठ्ठल रखुमाई गोवा निवास पंढरपूर हांगासर खास करून आसतलें. तुम्ही याची जर पळयलें आसत जाल्यार मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास योजना ITH एडमिशन घेवपी चलयेक ही फी भरची पडची ना म्हणून डायरेक्टली तांच्यांनी खंयच्याय कोर्साक गव्हर्मेंट ITH एडमिशन घेतल्या उपरांत फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देम. हितून नारी शक्तीचे स्किलिंग खूप मोठ्या प्रमाणात जावचें हाच्या खातीर आमचो खूप मोठो भर आसतलो. ह्या बजेटात वास्को सिटी इन द मार्मागोवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हातूंतले 180 कोटी रुपया ऑलरेडी आमकां ओवरऑल सिटी डेव्हलपमेंटा खातीर सँक्शन जाल्ले आसा. त्याच बरोबर मागीर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना ह्या स्किमीचो इन्शुरन्स प्रायजीस आमी डिक्लेअर केलो की 4 लाख आनी 6 लाख आसतलो. तांच्यातले रेट रिव्हिजन सुरू जाल्ल्या पासून ते रेट रिव्हिजनूय जातले आनी पॅकेज रिव्हिजन हे ऑलरेडी हांवें डिक्लेअर केले. रेट रिव्हिजन इन कन्सल्टेशन विथ द डॉक्टर्स हे जातले. ESI कॉर्पोरेशन ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर मेळून आमी नवीन मेडिकल कॉलेज ही सुरू जाता. प्रिलिमिनरी ताका लेटरूय आयलें तांच्यांनी फर्स्ट मिटींग जावन ताका आमी आमचे ओल्ड ऑफिशियल हॉस्पिटल हे इनिशियली दिवपाचें थारायलां. तांचे ESI हॉस्पिटल मडगांव हांगासर आसा 5 वर्सांच्या भितर ते आपली नवीन बिल्डींग डिस्ट्रक्ट पास जाले. ओके बीग असिस्टंट फॉर द रिन्युएबल सेक्टर हाच्या खातीर आमी पळयता की परत एकदा आमी 3 वर्सां ही सबसिडी ही कंटिन्यू केली आसा. कामधेनूच्या बाबतीतूय बी आमी मिल्क इन्सेंटिव्ह तेची सबसिडी वाडयला वतला आनी एक्झिस्टींग आसलेल्या शेतकऱ्यां खातीर आनी 10 गायी दिवपाचे कारण तेच शेतकरी चड काम करपाक सोदता नवीन शेतकरी खूब कमी येता म्हणून तांच्या खातीर आनीकूय 10 गायी दिवपाचें केलां. आमी अटल आश्रमाच्या बाबतींत ट्रायबलाचे पयशे 3 लाख आनी 5 लाख घेतले आसा. त्याच बरोबर आमी OBC खातीर सुद्दां नवीन स्कीम वेगवेगळ्यो डिसायड केल्यो ताच्या खातीर 5 कोटीचे प्रोविजन हे विशेष करून OBCच्या वेगवेगळ्या स्किमी खातीर केल्लो आसा. म्हजो फ्लॅट ही योजना बऱ्याच जणांच्या घरांत लक्षात येवंक नासतली पण हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता ज्या अपार्टमेंटांनी बऱ्याच जणांनी फ्लॅट घेतला त्यांचो एग्रीमेंटाचेर फ्लॅट आसा. त्यांचो अजून सेलरीड जाल्लो फ्लॅट ना म्हणजे बिल्डर आणि जमीन मालक हांच्या मदल्या वादा खातीर आनी तेणी सोसायटी करूंक ना म्हणून तो फ्लॅट ओनरशीप डॉक्युमेंट तेच्या कडेन अजुनूय ना. ह्या लोकांक अशा पद्दतीचे ओनरशीप डॉक्युमेंट दिवपा खातीर म्हजो फ्लॅट ही कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटान आमी योजना काडल्या की इवन दो म्हणजे इफ द लँड ओनर इज नॉट देयर देन रजिस्टर बिल सायन बिहाफ ऑफ दॅट लँड ओनर किंवा बिल्डर अस्तित्वात नसत लँड ओनर आसा जाल्यार बिल्डराच्या जागेर आनी तेच्यानी कंपल्सरी हावजींग सोसायटी ही करची पडटली. हावजींग सोसायटी करून आपलो हो विषय ते सुटावो करू शकता तांकां दिवपाचे आमी अशा पद्दतीन म्हजो फ्लॅट ह्या योजनेचेर
गोंयांत असलेल्यो वेगवेगळ्यो सोसायटी ह्या हातूंतल्यान आमी पत्रकारांची पेन्शन ही डायरेक्टली 10,000 वयल्यान 15,000चेर येयल्या. उरलेल्यो सगळ्यो स्किमी ह्यो तेंच्यो चालू दवरतल्यो. मुख्यमंत्री आवास योजना ही जशी गव्हर्मेंट सर्वंट GHRDC and including the EWS जे इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन जे प्रायव्हेट सेक्टरात काम करता हांच्या खातीर सुद्धा इन्सेंटिव्ह सबसिडी इंटरेस्ट सबसिडी स्कीम ही लागू केल्या जी अप्रॉक्सिमेटली आम्ही म्हणटा 8% जर इंटरेस्ट आसत जाल्यार तो इधर 4% किंवा आज डिसायड करता बट डेफिनेटली विल गिव फॉर द कॉमन पीपल कॉमन मनशाक सुद्धा घर घेवपाक जो इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शनांतलो आसा तेका जो प्रायव्हेट सेक्टरात काम करता जाल्यार सुद्धा तेका मुख्यमंत्री आवास योजनेचो फायदो मेळटलो. ताज्या भायर आमी हावसिंग डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमी स्वता मुख्यमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत गरीब लोकांक फ्लॅट दिवपाचें काम ह्या वर्सांतल्यान सुरवात करतले. दिस इज अ मेजर अचिवमेंट ह्या वर्साच्या बजेटांतली आसा. आमी वेस्ट मॅनेज स्वच्छतेचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. आमी एड्युकेशन सेक्टराचेर खूब व्हडले तुमी जर पळयशात जाल्यार वेगवेगळे कडेन डिफरंट स्किलिंग कोर्सीस आमी सुरू केल्या इन्क्लुडींग स्किल डेव्हलपमेंटात कोर्सीस सुरवात केल्यात. टुरिजम डेव्हलपमेंटात PPP तत्वाचेर आमी ताज हाच्या बरोबर मेळून टुरिजमांतले हॉस्पिटॅलिटी कोर्सीस वेगवेगळे सुरू करता. आमी फायर एंड एमर्जन्सी हांगासर सेफ्टी ऑफिसर्स हो स्किल डेव्हलपमेंटाचो नवीन कोर्स सुरवात करता. इन्क्लुडींग आमी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हांच्या हातूंतल्यान सुद्धा सेफ्टी ऑफिसर इंडस्ट्रीनी लागता तो नवीन कोर्स आमी 6 म्हयन्याचो सुरू करता. म्हणून गोंयांतले जितके 12वी आनी ग्रॅज्युएट जाल्ले अशे भुरगे आसा हांच्यानी ह्या वेगवेगळ्या स्किलिंग कोर्साचो फायदो घेवचो जावं तो फायर सेफ्टी म्हणून इंडस्ट्रियल सेफ्टी म्हणून किंवा टुरिजमांतले कोर्सीस जाल्यार डेफिनेटली तांकां गोंयभर अशा पद्दतीच्यो जॉब्स अवेलेबल आसात. बट त्याच बरोबर आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हांच्याच एम्प्लॉईज आमी प्रायव्हेट सेक्टरांत दिवन तांकां गॅप फंडींग करपाचो विचार आमच्या मार्फत केला. इवन दो देर वील बी द फॉरेन कंट्रीज रिक्रुटमेंट आमी आमच्या मार्फत ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ही करतली जेणे करून एम्प्लॉयमेंटाचो विशय हो जो आसा पळय हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी जॉब दिवपाचे ऑपॉर्च्युनिटी हातूंतल्यान जातली. रेस्ट ऑल बजेट तुमी सगळ्यांनी आयकला. म्हाका दिसता की हो बजेट हो सगळ्या लोकांक म्हणजे यूथ आसतलो महिला आसतलो शेतकरी आसतलो अशा सगळ्या लोकांच्या खातीर सर्वसमावेशक बजेट आसा. सगळ्या प्रत्येक सेक्टरा खातीर कितें ना कितें तरी आसा. आनी परत एकदा सांगता म्हणजे वी आर मॅक्झिमम जरी म्हटल्यार आसत आमी वी आर नॉट प्रमोटिंग द कॅसिनोज म्हणटा तशें त्या खातीर तेजी फीस 200% आमी आनी मोठ्या प्रमाणात वाडय केल्ली आसा. आनी ताका लागून म्हाजें म्हणणें आसा की बजेट हो सर्वसमावेशक आसा. सगळ्यांनी तेजी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी दिवची. सेम 2 प्रश्न आसा. एक म्हणजे तुम्ही प्रेझेंट करच्या वेळा इलेक्शन इयर हे लक्षात दवरलेले काय जनरलच प्रेझेंट केला हे एक. आणि दुसरे म्हणजे वास्को सिटीचे तुम्ही सांगला तातूंत ब्लू ग्रीन स्पेसीस बी म्हणून तुम्ही मेन्शन केले तर ते टुवर्ड्स क्लीन सिटी अशी आसतली ती. बजेट म्हाजो जर फाटल्या 2-3 वर्साचे बजेट काडून पळयशीत जाल्यार खंयच्याच बजेटात हांवें कसलोच कर वाडोवंक ना किंवा खंयच्याच एका नवीन टॅक्स कित्याकूच लायला केन्नाच लावना आसा त्या एक्सिस्टिंग हातूंतल्यानूच आमी फुडें गेल्ले आसा. लिकेजीस प्लस करून आमी आमचो रेव्हेन्यू वाडयला आनी म्हणून तर 28,000च्या उपरांत आमी 30,000 कोटीचेर पावले. आमी जेन्ना 2019 सुरवात केल्ली तेन्ना इट इज अप्रॉक्सिमेटली 19,000 कोटी सुमार आशिल्लो. आज 30,000 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 11,000 कोटी रुपयाची वाड ह्या रेव्हेन्यू जाली ती खबरदार वाडोवंक शकता. तुवें जें म्हटलां आमकां वास्को सिटी खातीर ऑलरेडी 180 कोटी रुपया गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आयल्या. तेजेन ग्रीन वास्को क्लीन वास्को असो आमचो करपाची ती संकल्पना आसा. म्हणून ग्रीन स्पेसीस क्लीन स्पेसीस जितकी तेची हेरिटेज स्ट्रक्चराच्या बरोबर तेजी ओपन स्पेसीस आनी वॉटर बॉडीज डेव्हलप करपाचो सरकारचो प्रयत्न. MSME इंडस्ट्रीज आणि कॉमर्स बद्दल तुम्ही सांगितले MSME नाव जोडला सो नवीन योजना MSME खातीर कितें आसतली तातूंत MSMEच्या खातीर खूब नॉट ओन्ली द MSME बट SME ऑल्सो स्मॉल मिडियम इंडस्ट्रीज ऑल्सो ताका खूब मोठ्या प्रमाणात सबसिडी आसा आनी त्याच प्रमाणे हँड होल्डिंगूय आसा. नवीन तरणाटे हे सुरवात करचे तेंच्यांनी MSMEs ह्यो स्मॉल मायक्रो इंडस्ट्रीज सुरू करच्यो तांकां हँड होल्डिंग तांकां बजेट तांकां फायनान्स सबसिडी ह्या सगळ्या पद्दतीचो जो आहा पळय हो इवन जो आमी म्हटला की जो एक्सपर्ट ओरिएंटेड जे आसता तांकां 5 लाख रुपया पर्यंत तांकां सबसिडी दिवपाचो
हो सुद्धा जो हा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जातो बिझनेस शॉर्ट स्पॅन फर्स्ट बेसिस ताका दिवपाचो कॅसिनोची फी तुम्ही 200 पटीन वाडयल्या आनी कसली फी दिली तांचे एक म्हणजे न्यू कॅसिनो दिवपाचे नवीन लायसन्स दिवपाचे ऑनशोर का ऑफशोर बोथ ऑफशोरचो प्रश्न ना ऑफशोर आम्ही वाडोवचेच ना ते स फिक्स आसा ती लँड कॅसिनोची फीज 200 पटींनी वाडयल्या नवीन येतलो तांकां सेम म्हजे फ्लॅट टू बी स्कीम म्हणटा न्हू सो कितले अशे लोक आसा जांकां तांच्या नांवाचेर फ्लॅट जावना आनी तांचो फ्लॅट इज हँगींग इन हेजो डेटा जो आसा म्हणजे कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटान घेवपाक सुरवात केल्या पण आमकां एप्रोच करता पळय प्रत्येक गांवांत किंवा प्रत्येक मतदारसंघात वता थंयसर ते 40-50 लोक तरी मेळटा की आमची सोसायटीत जावन आमचो फ्लॅट नांवार प्रत्येक मतदारसंघात 40-50 लोक तरी म्हाकाच मेळटा म्हणून आसूं शकता भरपूर आसतले कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटान ऑलरेडी हे करपाक जाय वर्टिकल ओनरशिप घातली तांचे कडेन नो एलॉंग विथ द लँड इन फ्युचर इफ दे वांट टू आमी केला कित्याक हे ताका रिडेव्हलपमेंट करपा खातीर स्कोप म्हणजे दॅट इज नॉट वर्टिकल डेव्हलपमेंट एलॉंग विथ द लँड पार्सल सेम आम्ही वाडयतले once again you have cleared गव्हर्नमेंट जॉब म्हणजे फक्त एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे दुसरे सगळे ऑर्फन जॉबाक रिझर्वेशन इन गव्हर्नमेंट ऑल गव्हर्नमेंट see once again you have cleared the mind of especially on Dabolim airport तुमच्या स्पीचीन सो तेन्ना चार्टर ते म्हणटा तेन्ना थिंगाय इन्क्रीज जातले कितें ते तो आम्ही ऑलरेडी ती स्कीम जी आम्ही त्याच्या खातीर ओपन हिंदी मैं मेरे बजट